आमचे ब्रह्मांडाचे कितें खरें स्वरूप आसा हें आमी आज डिस्कस करीत आसात. हो आमचो एक भासाभास हांगा चालू आसा. पूण आतां ह्या स्टेजीचेर टायम आयला एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाचो. परते रोखडे मेळुया. परतून एकदा येवकार. तुमी पळयतात अंतरिक्ष अप अप एंड अवे. आनी आज आमी लार्ज हॅड्रॉन कोलायडर जे एक्सपेरिमेंट स्वित्झर्लंड आनी फ्रांस हांगा चालू आसा आमच्या युनिवर्साचें खरें स्वरूप सोदून काडपाक ताज्या बद्दल आमी हांगा डिस्कस करीत आसात. आनी एक वस्तू आसा न्ही म्हणजे इन एस्ट्रोनॉमी डार्क मॅटरा बरोबर आनी एक वस्तू आसा आमी ताका म्हणटात एंटी मॅटर. सो मॅटर म्हणजे पदार्थ जातून ब्रह्मांड बनला आनी एंटी मॅटर म्हणजे एक्झॅक्टली कितें जयंत कितें म्हणटा? Like Raj said, there is matter, there is dark energy. So there is one more. These are all the things in the universe. Yeah. These compose the universe. So there is something else called the antimatter. Okay. Now antimatter does not interact, and we don't talk about it much because as soon as antimatter mixes up with matter, it destroys itself. It annihilates. Okay. So that is why it's in very less quantity. Now antimatter, like Raj said last time, that in an atom there is the nucleus, there is proton, neutron, the electron. So for each of these particles there is a anti-particle. So for electron there is something called anti-electron, which is known as positron. There is anti-neutron. So these are particles. प्रत्येक जो वस्तू ब्रह्मांडान आसा ताजो एक्झॅक्टली ऑपोजिट एंटीमॅटर आसा. Copy. You could call it copy. The only which we cannot see. The only difference is its charge is opposite. Charge and spin on the particle is opposite. Yeah. Okay. So an electron is negatively charged and an anti-electron is positively charged. Okay. सो इतले सगळे हेवी डिस्कशन आमचे झाले. आज म्हाका दिसता एक आमचे प्रोग्राम जो अंतरिक्ष आसा अबाउट एस्ट्रोनॉमी वी हॅव गॉन व्हेरी हायर लेवल. सो इन द बिगिनींग आमी पळयलें की बिग बँग हो कितें आमचो ब्रह्मांड कसो फॉर्म जालो आनी एट द टायम ऑफ फॉर्मिंग ऑफ द बिग बँग एक वस्तू तयार जालो. तुवें कितें म्हणलें ताचें नांव क्वार्क ग्लुऑन प्लाझ्मा. सो क्वार्क ग्लुऑन प्लाझ्मा हो एक पदार्थ तयार जालो आनी त्या पदार्था पासून सगळें जनरेट जालें. वॉट जनरेटेड फ्रॉम दॅट? कितें भायर सरलें तातूंतल्यान? Well, as I talked about last episode on म्हणिल्लें हांवें that all the various kinds of particles, the hundreds of particles, elements like and finally आता आमकां दिसता जो की हायड्रोजन ऑक्सिजन असले एलिमेंट्स आसता पळय पिरियोडीक टेबलान those all were created from that. Even the things that we are created from are all born from the quark gluon plasma. At the beginning of the universe, जेन्ना ब्रह्मांड आमचो जन्माक आयलो बिग बँगान तेन्ना हे सगळे पदार्थ क्रिएट जाले आनी आज पर्यंत आमी तातूंतल्यान फॉर्म जायत रावतले. वी आर क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड एंड ऑल दिस रायट फ्रॉम द स्टार्स टू ऑल द अमिबा आनी मायक्रो ऑर्गॅनिजम्स. सो रायट फ्रॉम जे स्पेसान स्टार्स आसात तातूंत जे वस्तू आसात आनी आमच्या हांगात ते सेम आसात. वी आर चिल्ड्रन ऑफ द स्टार्स अशें म्हणलें जाता आमी. दॅट इज वॉट म्हाका दिसता कनेक्ट्स अस टू एस्ट्रोनॉमी की आमच्या सगळ्यां भितर एक स्टार आसा. चला तर वेळ आयलो आमचो एस्ट्रो क्विज घेवपाचो. आतां एस्ट्रो क्विजा बद्दल एक मुद्दम म्हाका सांगन दिसता की आमच्या गेल्या एपिसोडान आमी खूब क्वेश्चन विचारलेले आनी खूब आमच्या दर्शकांनी ताजे करेक्ट आन्सरां दिल्यात. एस्ट्रोनॉमीन कितली लोकांक आवड आसा तें म्हाका सामकें कळून आयलें. आतां एक मात कळून येवना की तुमचे करेक्ट आन्सर आसून सुद्दां आमी आमच्या एपिसोडान तुमची नांवां एनावन्स करून सुद्दां तुमी आपलें बक्षीस अजून कित्याक व्हरूना म्हणून आज एक परत तुमकां याद करता. एक आमी एपिसोडान विचारलेले आर्यभट्टा खंय शिकयताले म्हणून. वेर वॉज आर्यभट्टा टिचींग आनी ताजें करेक्ट आन्सर आशिल्लें नलंदा युनिवर्सिटी जी बिहारान आशिल्ली आनी ताजें करेक्ट आन्सर मिलिंद अडपयकर फोंड्याचे मिलिंद अडपयकर हांणी दिल्लें. सो दुसरें आनी एक क्वेश्चन आशिल्लें आनीक एपिसोडान आमच्या सोलार सिस्टमात सगळ्यांत गरम ग्रह खंयचो? हॉटेस्ट प्लॅनेट इन द सोलार सिस्टम. खूब जाणांनी मर्क्युरी बरयलो चुकीचो आसा. तो सुर्याच्या लागीं आसा पूण तो गरम ना. हॉटेस्ट प्लॅनेट विनस. हाजे करेक्ट आन्सर आयला आमकां कोर्लीच्या प्रजय रायकार हाचे. ओल्ड गोवा कोर्ली हांगा प्रजय रायकार. हें जालें. आनी एक क्वेश्चन विचारलेलें सेटी म्हणल्यार कितें? SETI. वॉट इज सेटी हो आनीक तिसरो क्वेश्चन आमी विचारलेलो. ताजे करेक्ट आन्सर आसा सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजन्स. म्हणजे जे अंतराळात परग्रहाचेर जीव आसा एलियन्स अशें आमी मानतात ते सोदून काडपाचो जो प्रोजेक्ट आसा सायंटिफीक ताका सेटी म्हणटात. सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजन्स. आनी नीलकंठ शिरोडकर हाणें करेक्ट आन्सर दिला. खंय म्हणून तो
ताणें आपले रिवील करूं ना, ताचो जागो रिवील करूं ना. सो नीलकंठ शिरोडकर इतलेच ताजे मेसेज आसा. लास्ट क्वेश्चन ज्याचे बक्षीस क्लेम जावना. विच ऑब्जेक्ट इन द युनिवर्स ट्रॅव्हल्स फास्टर दॅन द स्पीड ऑफ लायट. म्हणजे जो लायट आसा ताज्या पेक्षा फास्टर, लायट इज द फास्टेस्ट ट्रॅव्हलिंग, फास्टर दॅन लायट कितें ट्रॅव्हल करता. जेन्ना हो क्वेश्चन विचारलेलो तेन्ना सगळे कडेन बातमी आशिल्ली फास्टस्ट दॅन लायट ट्रॅव्हल करता पार्टिकल्स, जे आमी आज पार्टिकल पळयले फिजिक्स. न्यूट्रिनो नांवाचो पार्टिकल, तेन्ना न्यूट्रिनो नांवाचो पार्टिकल अशें म्हणटाले ट्रॅव्हल्स फास्टर दॅन लायट. आनी परत जागो ना, लोकेशन ना, विठ्ठल गांवस बाब हांणी आमकां करेक्ट आन्सर दिले न्यूट्रिनोस. पूण राज आतां म्हाका दिसता इट हॅज चेंज्ड. परत डिस्कवरी जाले एज इन 2013 वी कॅन से. वॉट इज द फास्टेस्ट ट्रॅव्हलिंग अगेन? स्टील लायट. इट इज स्टील लायट. लायट इज द फास्टेस्ट ट्रॅव्हलिंग ऑब्जेक्ट, न्यूट्रिनोस न्ही. पण एनिवे जेन्ना विठ्ठल गांवसान आमकां बरयल्लें इट वॉज न्यूट्रिनोस, सो ते आमी तांकां बक्षीस दिवं शकतात. सो मिलिंद अडपयकर पोंडा, प्रजय रायकर कोर्लीम, नीलकंठ शिरोडकर आनी विठ्ठल गांवस हांचे सगळ्यांक हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता आनी आपली बक्षिसां प्रुडंट मिडियाच्या ऑफिसांतल्यान येवन व्हरचीं अशें तांकां रिक्वेस्ट करता. सो आयचो प्रश्न आमी विचारया आनी आज स्पेशल आमचे हांगा सायंटिस्ट आयिल्ले आसात. राज कुंकळकर हांगा आसा. सो राज, टुडे आयचो ऑनर जो आसा क्वेश्चन विचारपाचो, आय थिंक इट शूड गो टू यू. सो आयचो क्वेश्चन तूं विचार. ॲज वी हॅव सीन, आमी जशें पळयला हिग्स बोसॉन हो पार्टिकल, इट हॅज बीन नेम्ड आफ्टर 2 सायंटिस्ट. पयलो जो आसा पीटर हिग्स, ताजे नांवाचे मागीर हिग्स जो आसा दॅट मेक्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम हिग्स बोसॉन. हो जो बोसॉन आसा, हू इज दॅट नेम्ड आफ्टर? वीच सायंटिस्ट इज बोसॉन नेम्ड आफ्टर? हो आमचो क्वेश्चन आसा हाचो. आनी हाजे आन्सर हे सकयल वता त्या ईमेल आयडीचेर सेंड करपाचें. सो ऑन दीस नोट आमी हे एंटी मॅटर, डार्क मॅटर हे सगळे जे थियरीज आसात भरपूर जड, ते मातशेशे लायट करपाक प्रयत्न केले. म्हाका दिसता की हे आमचे आज डिस्कशन खूब सक्सेसफूल जालां आसतलें. हे जे सदां आमी पेपरान वाचतात की व्हडले व्हडले एक्सपेरिमेंट चालू आसात, ताजेर कोट्यांनी डॉलर तातूंत स्पेंड केल्ले आसतात. पण इतलो एक्सपेन्सीव एक्सपेरिमेंट जावन ताजे जे रिजल्ट आसा, जे आमचे लायफ चेंज करपाचे रिजल्ट असतात, दे हॅव द पावर टू चेंज आवर व्हेरी एक्झिस्टन्स, तरी आमकां तातूंत कॅर नासता. आमी ते कितें वाचतात, न्यूजपेपर धापतात आनी रद्दीक दितात आनी मॅटर इज क्लोज. सो आज म्हाका दिसता हे एपिसोडान आमी एक प्रयत्न करया, हो आमचो ब्रह्मांड आसा तो खरो कितें आसा, ताजें स्वरूप कितें आसा तें वळखुया. आनी तुमकां सगळ्यांक हांव बेस्ट ऑफ लक म्हणटा की यू हॅव अ व्हेरी बीग एप्रोच, व्हेरी स्ट्रॉंग एप्रोच टू ऑल दीस टॉपिक्स. तुमी भरपूर प्रगती करूं, तुमच्या लायफान तुमकां प्रोग्रेस मेळूं आनी एक दीस कितें तरी व्हडलें डिस्कवर करून भारताक आनी गोंयांक तुमचे कडल्यान नांव मेळूं अशें हांव तुमचे कडेन एक कितें म्हणटा तुमकां एक ब्लेसिंग आनी एक गुड विशस आनी गुडवील आमच्या सगळ्या दर्शकां तर्फे दिता. आमचो हो प्रोग्राम तुमकां कसो आवडलो, ताजे बद्दल तुमकां कितें सजेशन आसात, तो सगळो फीडबॅक तुमी म्हाका धाडीत रावात. हांगा सकयल आमची ईमेल आयडी आसा, ताजेर तुमी मेल करात. आनी जर तुमकां खंयचो एपिसोड चुकला, तुमकां तो परत पळोवपा जाय, तर तुमी गुगलाचेर वचात, प्रुडंट मिडिया मारात, प्रुडंट मिडियाची होम पेज ओपन जातली. थंय अंतरिक्ष अप एंड अवे हो आमचो प्रोग्रामाचो एक ल्हानसो एक लिंक आसतलो, ताजेर क्लिक करात आनी तुमकां सगळे एपिसोड पळोवंक मेळटले. थंय बी तुमी तुमचे सजेशन्स आमकां दिवं शकतात. तुमकां सगळ्यांक हांगा आयिल्ल्या बद्दल थँक्स, ऑल द बेस्ट. आनी आयचो प्रोग्राम आमी काबार करया. पळयत रावात अंतरिक्ष अप एंड अवे, पळयत रावात प्रुडंट मिडिया.